नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव पुडेचे चंदमामांतू म्हाका वाज्यो मेळ्ळली. सी.व्ही. गोपाल हांणी बरयलेलें राणीक कसल आवडटा म्हणून एक काणी. एक पंता एक रायो तागेल राणी ओटू तागेल उपवना भितरी भोंवतर आशिल्लो. तेन्ना राणी तागेल्या निमगिता म्हाका कसल आवडटा म्हणून सांग्या पळोवया म्हूण सांगता. तेन्ना तो अशी सुत्त पळोवन सांगता तुका हांगाचे बणबण्णाचे फूल आवडटा म्हूण सांगता. ती न्हय म्हूण म्हणटा. तुका हांगाचे चंचंद पक्षी आवडटा म्हूण म्हणटा. तेवय न्हय म्हूण म्हणटा. तुका सन्न सन्न प्राणी आवडटा म्हणटा. तेवय न्हय म्हणटा. तुका चेरडूं आवडटा म्हळ्यार न्हय खंय. तुका मेगेलो भोंवचें आवडटा म्हळ्यार न्हय खंय. तुका नग भांगर तेवय न्हय खंय. तुका बणबण्णां कापड तेवय न्हय खंय. कसं सांगल्यार ती न्हय म्हणटा. आतां राया एक म्हणल्यार हट येता. अरे मिगेल बायले कसं आवडटा म्हूण म्हाका गोतना मू. आतां हांव एक करता सगळे गांवां डंगूर मारयता. राणीक कसं आवडटा म्हणून कोण येवन सांगता की तांकां उडगीर मेळटा म्हणून डंगूर मारयता. पुराय जन येताची धांवन धांवन येताची. हेंची पुरा सांगताची चेरडूं कापड भांगर रांदप जेवण खाण कसं सांगल्यार राणी तें न्हयची म्हूण म्हणटा. तेन्ना ताका आनीक एक नमुन्याची कोप येता. तो लेखता हें सांगूकाचीची म्हणून तो सांगता फाई हांव एक पारवो आसतना दुखून सोडता. तो पारवो उब्बून 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 कोणाल घरा माडार बसता त्या घरा आशिल्ल्यान येवन जवाब दिवका. दिनी म्हूण जाल्यार ताका चाटीचें पेट मेळटलें म्हूण सांगता. जना पुरा जोर भंय जाता. हें कसं लेक बसता. राणी कसं आवडटा म्हणून खंयची सांगल्यार ती न्हय म्हणटा. आतां तांणी हो पारवो कोणाल घरा वयर बसता की म्हणून भिवून भिवून पळयतर आसाची. हे दीस सकाळीची तो पारवो उब्बून 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 दूर हळ्ळे भितरी एक सान घरा माडार बसता. त्या घरा भितर एक चेल्लो मात्र आसता कोणय संबंदीक नाची. तागेले हे प्रश्न निमगितून तो ताका कसो म्हणूंक वतना. बायल मनशाक कसो आवडटा म्हूण ताणें कशी सांगचें. ताका वारडिकय जायनी ताका भयण्योय नाची. तो रायाल्या सांगता म्हाका एक 15 दीस दी हांव सोदून येवन कसो म्हूण आलोचन करून तुका सांगता म्हूण सांगता. राय जायत म्हणटा. तो गांवां वचून प्रती एकल्याल्या निमगिता राणीक कसं आवडचें साध्य स म्हणून. तांणी पुरा हेंची जवाब दिताची. तेंची चेरडूं भांगर कापड फूल कसं सांगल्यार हें पुरा जाल्ला म्हूण तो एक न्हंयची बदीन वचून माथ्यार हात दवरून बसता. आतां हांव धर्माक हें चाटी पेट्ट खावन येवका म्हणून. थंय एक मांतार येता आनी निमगिता इत्रे पुता कसं कश्ट आयला तुका. इत्याशी माथ्यार हात दवरून बसल्या म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता पळय आजी हें एक रायान म्हाका कश्टार घाला. राणी कसं आवडटा म्हूण हांव कशें सांगचें. कसं सांगल्यार न्हय म्हणटाची म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता तुका कळ्ळें न्ही कसल तें म्हूण निमगीत तो. पळय राणीक बामणा वयर अधिकार जावका आनी ताका नांचोवका इतलेच तिका आवडटा म्हूण सांगता. ह्या हांव वचून कशी सांगची रायाक म्हूण सांगता. कांय ना हेंची ताजी जवाब वचून सांग तूं पळय राणी वय म्हणटा की ना म्हूण पळय म्हूण सांगता. तो भिवन भिवन रायाल आसतना येवन सांगता राया राणीक तिगेल बामूण म्हळ्यार तुगेले वयर अधिकार जावका आनी तुका नांचोवका तितलें तिका आवडटा म्हूण सांगता. रायो कसो म्हणटस तूं म्हूण निमगिता. तूं निमगी राया राणी लेगी म्हूण सांगता तो. राणील्या निमगितन ती लज्जेन मातीबाग शिता तेवय म्हणून. आतां राया आश्चर्य जाता यो एक राणी जावन हिका मुगेले वयर अधिकार आनी म्हाका नांचोवची प्रीती वे हें वेगेल गूण म्हूण सांगून रायोय हांसता आनीक ताकाय उडगीर दिवन पेटयता. चेरडूवान अशी एक गंमत हे काणी सांगिल्ली. नमस्कार. आनी एक वारांतू नव काणये ओटू मेळया.